गोंयान मोपा पेडणे हांगासर अंतरराष्ट्रीय विमानतळ उबारपा खातीर सुरवात केल्ली तेन्नाच्यान विमानतळाचेर काम करपा खातीर जाय आशिल्लो मनुष्यबळ तयार करपा खातीर एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर उबारपाचें आश्वासन सरकार दितालें. बुधवारा दीस जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन ITRच्या बदला आतां मोपा विमानतळाच्या जमनीन एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. Setting up of the aviation skill development center in Mopa itself. पहिली त्या मोपा ITN पेडण्याक सुरू करपाचें आशिल्लें. आतां नाव वी हॅव रिक्वेस्ट ताका सांगा हें दिलां आमी की मोपाचो जो तांचो स्वताचो एरिया थंयसरूच स्किल डेव्हलपमेंट तांच्यांनी सेंटर कन्स्ट्रक्ट करपाचें.